नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. रस्त्या कुशीक कोणेच स्टॉलां उबारची न्हय, मुख्यमंत्र्याचें आव्हान. रस्त्या कुशीक उबी आशिल्ल्या गाडयांक लागून जाता अपघात, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. फुडल्या 15 दिसांत काँग्रेसीच्यो वेगवेगळ्यो समिती करतले स्थापन. कांतरी दीस वेगवेगळे उपक्रम करतले जाहीर, सांगता काँग्रेसीचो माणिकराव ठाकरे. जाल्यार सोशल मिडियाचेर ट्वीट करून सुनील कोटणकरान उक्तायली नाराजी. आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमोहन काँग्रेसीत येवपा विशीं दिल्या सकारात्मक संकेत. काँग्रेसीचो फुडार आसा उजवाडाचो, म्हणटा चर्चिल. केवणा रिवणा वाठारांत थळावे आनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यां मदीं फळदेसायाच्या मुखार पेटल्या उतरांचे गैर. रान खातें जाय तेचेर करना कडक कारवाय, मंत्री फळदेसायाचो सणसणीत आरोप. सरकारान मुरगांव बंदारात कोळसो हाताळपाक दिल्ल्या मेकळीक काँग्रेसीचो फुडारी नजीर खान आनी नंदादीप रावतान केलो सणसणीत आरोप. आनी गोंयांत मोन्सून जालो दाखल. फुडल्या कांय दिसांत पावसाची वाडपाची आसा तीव्रता. 5 दिसांचो येल्लो अलर्ट हवामान खात्यान केला जारी. आतां खबरो विस्तारान. गोंयच्या काँग्रेस पक्षाच्या राजकारणात व्हड घडामोडी जावपाची शक्यताय आसा. आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमोहन काँग्रेसीत येवपा विशीं सकारात्मक संकेत दिल्यात. काँग्रेसीचो फुडार उजवाडाचो आसा अशें सांगून पक्षाच्या थळाव्या फुडाऱ्या सयत हायकमांडा कडेन चर्चा सुरू आसा अशें तांणी सांगलें. मात आतां चर्चिलाक काँग्रेस तिकेट दितली काय ना हें येता तो वेळूच सांगतलो. पळयात. अरे तो पद आतां इतलो तो आतां थर्ड टायम फोर्थ टायम तो कित्याक काँग्रेस मरे एक ओशन व्हडलो दवरलो तूं पडे कोण गाड आहा न्हू त्या गाडा समीपणी सुणे रे दुसरे पार्टी म्हणटा म्हणे सोडा जाय ते सुणे सो ताका लागून वालो तेको तो आतां चवथे पार्टी पांचवे पार्टी जावन पतो कितें जालो ताका लागून कसलें हांवें बरें केलें म्हणली काँग्रेस बिजन डेवलप केलो हांवें कितें म्हणलें ताका बरें जालां तुका पद काँग्रेसीन आमकां हें करून कित्याक तूं ताका म्हण खबर आहा तुका म्हण खबर आहा नॉर्थ सावथ म्हणटा बयल्लो कित्याक तूं कितलो तेंप आसलो तुका एक्सप्रेस प्रमाणे मुखार म्हणलें कितें जाल्यार बरें करपा जाय जॉइन जातलो पूण आपय जाल्यार जालो जॉइन जावपाचें डिस्कशन अरे बाबा त्या काली कॉन्सिडर करपाक गेले आमी तिकेटी टायम आपलो ते मॉरीस ना रे मला तुगे कितें उलोवणी बी जाला चड उलोवणी सारकी म्हणजे ऑल बरोबर एक वरा कितें उलयलें जाय ते पॉलिटिकल उलोवना कितें उलयलें एक दीस मेळटलें तुम्ही खूप जण वर माफी आहे काँग्रेस आमगेले म्हाका चड बरें मारपी म्हणटा आमगे सोनिया गांधी न्हू सो आमी तेजे केन्ना कितें वायट उलयलो केन्ना जायते जाणां ते पार्टीनी भितर येयले MP जाले कितें जालें कित्याक ते उलोवन गेले हांव केन्ना उलयलो ना कित्याक ती बरी ती लेडी ती कित्याक तेन आज ही काँग्रेस सांबाळ्या आनी अजून सांबाळटा तेका लागून काँग्रेस उरल्या आनी आतां तेगेलो पूत राहुल गांधी तो मुखार राहुल तेका चड ह्या प्रियांका पूण जेन्ना आयज राजीव गांधी पळय म्हणटा तसलो प्रायम मिनिस्टर जावपाक डिफिकल्ट आतां तेगेलो चेड जावपाक शकता कितें उलोवप चालू आहा वयर दिल्ली काँग्रेस आमचे सगळें आतां केलो चालू आहा. वास्को वाठारांतल्या कोळशाच्या प्रदूषणाचो प्रश्न परत एक फावट मुखार आयला. काँग्रेसीचे फुडारी नजीर खान आनी नंदादीप रावत हांणी मुरगांव बंदारात कोळसो हाताळपाक मेकळीक दिल्या असो आरोप करून सरकाराचेर खर टिका केल्या.
कोळशाच्या प्रदूषणाचो थळाव्या नागरिकांचेर भलायकेचेर आनी पर्यावरणाचेर गंभीर परिणाम जाता असो दावो करून येता त्या वेंचणुकेत आपल्या प्रतिनिधींक जापसालदार धरचे अशें मतदारांक आव्हान केलां. पळयात. कोलाचे इश्यू आसा. आयज कोलाचे इश्यू टोटल कितें जाल्यार कॉलेप्स करून उडयला आमचे MLA आनी कावन्सिलरान. सो आतां हांव तुमकां सांगपाक पळयता की एक 1.5 म्हयने 2 म्हयने पयलीं 3 टीम रेडी जाल्ले. A टीम, B टीम आनी C टीम. आनी A टीमाचो कॅप्टन आसलो मिलिंद विथ कावन्सिलर्स आनी लोकल्स आनी एक्टिविस्ट NGOs. सो ते इश्यू घेतलेलो कितें बाबा कोलाचो वास येता, पोल्युशन जाता, बट कोण एगेन्स्ट कोल उलोवना. सो हांव आतां मिलिंदाक सांगपाक पळयता, मिलिंद तूं फर्स्ट टर्म MLA आसलो तेन्ना तुका कोलाचे वास येवं ना, तेन्ना कोल पोल्युशन जावं ना. मागीर तूं 2 टर्म मिनिस्टर जालो अलॉंग विथ द पॅनल, कावन्सिलर पॅनल, तेन्ना तुमकां आवाज येवना. सडनली तुमचे एक कितें जाता, इलेक्शन टायम पावले आनी म्युनिसिपालिटी इलेक्शन लागीं पावले, तुमकां सडनली कोलाचे वास येवपाक लागले, पब्लिकाचे तुमी चिंतपाक लागले. हे कशें? तेन्ना तूं खंय आसलो? तेन्ना तुवें कितें प्रोटेस्ट करूं ना? केन्ना तुवें कावन्सिलराक भायर कित्याक काडूं ना? आज तूं एक करता, इज टोटल ऑन द पॉलिटिकल एजेंडा. इलेक्शन लागीं पावलो म्हणून. आनी तुजी एज टीम कावन्सिलर तेन्ना संकल्पान कॉल केल्लो की बाबा आमी ह्या MP चेअरमॅना कडेन बसया आनी उलया. सो तुजे 8 कावन्सिलरान बायपास करून ते MP चेअरमॅना कडेन गेल्ले आनी थिंगा कॉफी पिले. चेअरमॅनाक खांद्यार हात घातले, तुमी खूश जावना. आनी पब्लिकाक कितें सांगले ना, आमकां चेअरमॅन सांगला 15 पॉयंट प्रोग्राम दिता आनी कोलाचे इश्यू कंप्लीट काबार करता. सो ते 15 दिसांसून आयज 1.5 वर्सां जाले, अजून पर्यंत तुमचे कांयच एजेंडा भायर येवना. सो म्हाका दिसता तुमी फक्त गेल्ले कित्याक बॅगांक लागून. बाबा हे इश्यू करपाचे आनी MPT ना, जिंदालान ना, अडानी ना, आमकां कितें तरी दिवपाक जाय. अरे पात्रांव, हो त्रास एकाच दिसान तुजो काबार जालो. तूं सगळ्यांक घेवन टिमीक घेवन फूल CMा कडेन गेलो. तुवें कितें केलें रे ते CMा कडेन व्हरून ते टिमीक? परत कांय सांगूंकूच ना मरे तुवें कितें केलें तें. घेतली आनी गेले, काबार गेले. अरे लोकांचे हेल्थ चीफ हांगा टिलक ग्राउंडार जेन्ना हियरींग जालें तेन्ना तूं ओपोज करतालो कोलाक आनी तुज्या अजेंडाचेर आसलेलें की आमकां कोल नाका, कोल बंद करपाक जाय. जेन्ना तूं MLA जालो तेन्ना तुका कोल जाय पडलो. हियरिंगाक तुवें कितें सांगलेलें रे? हांव कितें तें सांगलेलें तें हांव उलयना, पूण तूं रिवायंड करून पळय. आनी वास्कोकारांक सांगता तेजें हियरींग तुमी गुगलार मारा आनी तेजें हियरींग आयका, तेणी कितें सांगलेलें तें, कोणाक कितें जाता तें. हो आमचो आमदार बेस्ट मनीस, थंड उलयता, ना हें कांयच म्हणिना तो. तेज्या तोंडांतल्यान ना शब्द येना. थंड मनीस आनी थंडपणे काम करता तो. ही तेजी सारकी संवय, बरी संवय. तो बरो मनीस. पूण जेन्ना आपले कडेन येता पळय तेन्ना तो सगळें तो म्हणटा डेव्हलपमेंट 140 करोड डेव्हलपमेंटाचे फक्त एनवलपान आहा. एनवलप दिसाना कांयच करूंक ना तेणी. गोंयांत मॉन्सून दाखल जालो. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण कर्नाटक, तामिळनाडू आनी बंगालाच्या उपसागरांतल्या कांय भागांत मॉन्सून दाखल जाला. फुडल्या कांय दिसांत गोंयांत पावसाची तीव्रता वाडपाची शक्यताय आसा. त्या खातीर हवामान खात्यान फुडले 5 दीस येलो अलर्ट जारी केला. शिवसेनेचे राज्य मुखेली उपेंद्र गांवकर हे खुनी हल्ल्यांतल्यान सुखरूप वाटावले. शुक्रारा राती शिरगांवा उपेंद्र गांवकर हाच्या घरात तांच्याच पुतण्यान फारपेट करपाची घडणूक घडली. उपेंद्र हांणी वेळारूच पळ काडिल्ल्यान तांच्या वयले संकश टळ्ळें. फारपेट करपाच्या प्रकरणात उपेंद्र हांच्या 2 पुतण्याक दिवचल पुलिशेन रातीच धरले. मजगतीं फॉरेन्सिक विभागान मध्यान रात्री शिरगांवा वचून तपास केलो. आर्म आनी घरात घुशिल्ल्यो गुळयो लेगीत ताब्यात घेतल्यात.
शिवसेनेचे राज्य मुखेली उपेंद्र गावकर हे खुनी हल्ल्यांतल्यान सुखरूप वाटावले. शुक्रारा राती शिरगांवा उपेंद्र गावकर हांच्या घरात ताच्याच पुतण्यान फारपेट करपाची घडणूक घडली. फारपेट करपाची घडणूक शुक्रारा राती 9 वरां उपरांत घडली. दुबावीत प्रज्योत उर्फ शिरीष गावकर हांणी आपल्याक गाळी सोवून उपरांत आम घेवन आपणाक मारपाक आयलो. ताणें मेन दाराचेर आनी वण्टीचेर फारपेट केलो. एक गुळी दाराक बुराक करून घरात आशिल्ल्या सोफात घुसली जाल्यार दुसरी गुळी वण्टीत घुसली. दुबाविता वांगडा ताचो भाव लेगीत आसलो. अशी कागाळ उपेंद्र गावकरान दिवचल पुलिशेंत केल्या. ही घडणूक घडली ते वेळार उपेंद्र आनी ताची घरकान्न घरान आशिल्ली. हे घडणुके विशीं उपेंद्र गावकरान कागाळ केल्या उपरांत दिवचल पुलिशेन ताचे दोग पुतणे प्रज्योत आनी गिरीश गावकार हांकां अटक केल्या. हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. हांव आज सांजचो 7:30 सुमार आमची मिटींग आसली शिवसेनेची नानोड्या. ती केली बी आनी हांव 8:30 सुमार घरा पावलो शिरगांवा. हांव पार्किंग करता गड्ड्याचे फाटले आमच्या पळय ओपन स्पेस थंय हांवें गाडी पार्क केली. गाडी पार्क करतकूच गाडयेक हांवें लॉक बी केलें आनी रोखडोच कोणाचो फोन येयलो गिरीश गांवकर म्हणटा पळय तेजो. थंय म्हणलें कितें जालां तर हेजे कडेन उलय म्हणटा. पूण हांव उलय जाल्यार थंय प्रज्योत गांवकरान फोन घेतलो आनी म्हाका नाका तसल्यो गाळी दिल्यो आनी म्हणून घरा कडेन यो तुका कितें ती शिकयता. हांवें फोन कट केलो. घरा कडेन यो जाल्यार हो तेजे कडेन पिस्तूल आसलेलो आनी ते घेवन तो नाचोंक लागलो. हांवें त्या पिस्तूलाक हात लायलो. तितल्यान दोगूय जाण झटापट जाली थंयसर. पूण हांवें थंयसून कितें केलें हो म्हाजेर मारतलो म्हणून हांव तसोच भायर सरलो रस्त्याचेर. तितल्यान एकटो कोण स्कुटीन वयतालो ताका हांवें हात केलो. मातसो म्हणलें देवा कडेन वयता हांव. तेणें घेतलो म्हाका आनी ताका मातसो म्हणलें म्हाका बिचोले सोड. तो कोण तो म्हाका खबर ना. हांवें ताका विचारूंक तेणें हाडून बिचोले सोडलो आनी बिचोले हांवें कंप्लेंट दिली. तेज्या पयलीं येता आसतना हांवें बायलेक कितें सांगलें आमची दार सदांच बंद आसता. ती एकटीच आसता घरा कडेन. दार बंद आसलें म्हणटकूच तिका हांवें फोन केलो कितें जालां तर तो म्हणलो वदच्यान गाळी मारता कितें करता. हांवें म्हणलें तूं एक काम कर तूं म्हटलें फुडल्यान दार उक्तें करना तूं फाटल्या दारांसून म्हटलें फाटल्यान वच म्हटलें तूं हांव पळयता कितें तें म्हटलें. आनी मागीर आमी जेन्ना पळय पुलीस हांव येयलो हांगा कंप्लेन हें केली रजिस्टर न्हू तांकां सांगलें अशें अशें आहा म्हणून. तांकां घेवन गेलो हांव. थंय वच जाल्यार दार मोडलेले आसले लॉक बी फोडलेले आसले आनी थंयसर 2-3 बुलेटी मारलेली आसली. त्यो सगळे इन्स्पेक्शन सगळें हें केलां तेंच्यांनी. दार बी फोडून सगळें उक्तें आसलें. पण कारण बी अशें कितें कारण कांयच ना. आमचें कांयच ना तशें. आमचें कांयच ना. पण गन घेवन न्हू. गन आसलें. ते पळय ते बुलेट बी सगळें आसली थंय तांबडी बुलेट. पण कोण इंजर्ड बी जाला तुमचो. ना तसो कोण इंजर्ड जाला. आज आमचे शिवसेनेचे राज्य प्रमुख उपेंद्र गांवकर यांचेर एक भ्याड हल्लो जाल्लो आसा आनी ह्या गोष्टीचो आमी जाहीर निशेध करतात. आज दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर अधिकृत रित्या तक्रार नोंद जाल्लेली आसा आनी हेजे फाटल्यान जे गुन्हेगारी आसात तांकां अटक करची अशी आमी मागणी केल्लेली आसा. आमी सरकारा कडेन विनंती करता हें प्रकरण गंभीर आसा. नॉर्थ गोवा SP जे आसा हेंच्यांनी हितून बरें लक्ष घालचें. कित्याक एका राज्य प्रमुखाचेर जर असो हल्लो जाता जाल्यार सामान्य मनशाचें कशें सामान्य मनशाचें कितें हो प्रश्न उबो रावता. ताका लागून आमी शिवसेनेतर्फे विनंती करता सरकाराक की प्रशासनाक विनंती करता की हें प्रकरण तेंच्यांनी गंभीरतायेन घेवचें आनी हाचो सोक्ष लावचो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कासावली प्राथमिक भलायकी केंद्रात दोतोर कर्मचारी आणि सुविधांच्या उणावा संबंधी सामाजिक वावुरपी रोकेझिनो डिसोजान मुख्यमंत्र्याकडे केल्ल्या चर्चे उपरांत आमदार आंतोन वाज संबंधित अधिकार आणि कासावली पंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांक केंद्राक भेट दिली. या वेळार दोतोर आणि कर्मचाऱ्यांचो उणाव तशेंच हेर मुळाव्या सुविधांचो उणाव फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर सोडोवपाचें आश्वासन प्रशासनान दिल्या. हाका लागून कासावली आणि भोंवतणच्या वाठारांतल्या नागरिकांक बरे दर्जाची आणि कार्यक्षम भलायकी सेवा बेगीन मेळटली. आमी गव्हर्मेंटा कडेन आमी जी फेसिलिटी जी आसा जी PHC कासावली जायते आमकां शॉर्टफॉल आसा आसलें. पूण आमी डिस्कशन करून आमी जाता ते भाशेन आमचे जे रिक्वायरमेंट जे आसा ते आमी आतां सरा लागीं आमी रिक्वेस्ट केला. आमचे डिमांड जे कितें आसले आमचे PHCचे डॉक्टरूय आसा तेणें जे रिक्वायरमेंट कितें आसा तें सगळें आमी एक्सप्लेन केलें आसा आनी विदीन 2 मंथ्स आमकां जी कितें फेसिलिटी आसा ती आमकां सरान ऑलरेडी एश्युरन्स दिल्ली आसा की आमी जाता ते भाशेन आमी जी फेसिलिटी जी कमी आसा ती आमी दितले. तशेंच आमचे शॉर्टफॉल आसा आमचे जे MTS बाकीचे जे शॉर्टफॉल आसा तेवूय फिलअप करून आमकां आमच्या हे कोर्टांनी
कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आमची PHC आसा तांकां आमचे जे रिक्वायरमेंट आसा ते आमकां सगळे पावयतले. हांव खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा गव्हर्मेंटाक, कित्याक हेल्थ मिनिस्टर जरी CMाकूय तशें कित्याक आमकां जी फॅसिलिटी आसा ती आमच्या कांसावली लोकांक आमकां मेळपाक जाय. कित्याक लोकांची जायती कंप्लेनां केन्ना केन्ना येतात, ती आमकां कंप्लेनां येवपाक नाका. ताका लागून आयज आमी मिटींग घेतल्या, बरी मिटींग जाल्ली आसा आनी आमचें डिस्कशनूय बरें जाल्लें आसा आनी आमकां जी फॅसिलिटी आसा ती जरूर आमकां 2 म्हयन्या भितर जे आमचें हॉस्पिटल आसा तें बरे भाशेन चलतलें इतली म्हाका इतली गॅरंटी आसा की. और MLA घेवन हांव CMा बोगले गेलो, तेचो मुगेर व्हिडिओ आहा आनी हांवें 4-5 प्रश्न घेवन गेल्लो म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे वेलसांवचे. आनी पयलो हेल्थ सेंटराचो, कांसावले हेल्थ सेंटराचो. त्या कांसावले हेल्थ सेंटरार लोक जायते सांगतालो डॉक्टर्स बरे आहाय, नर्सीस बरे आहाय, सगळो स्टाफ बी बरो आहा, पूण कितें आहा तांकां शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आहा, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स आहाय. सो हें घेवन हांव CMा बोगले बसलो आनी CMा सांगलें कित्याक म्हाका हिंगा इन्फॉर्मेशन मेळटालें केन्ना कोण येयना, कोण खबर घेयना अशें म्हाका एक इन्फॉर्मेशन मेळटालें. सो CMान ताबडतोब आज सॅटर्डे हिंगा इन्स्पेक्शना तांकां सांगलें वचून इन्स्पेक्शन करूया. हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा CMाचें की तेणें हे आज सॅटर्डे हें इन्स्पेक्शन दवरलें आनी हेल्थ सेंटराक. आनी तेजे भाशेन हांव आमच्या MLAकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणें हो प्रॉब्लेम मुखार वयलो. आनी आज आमकां दिश्टी पडटा की कितली शॉर्टेज आसली, कितले डॉक्टरांनी तांकां एक्सप्लेन करून सांगिल्लें, त्या कडेन आपण वायट दिनाय, बट तेणें दाखयलो डॉक्टर शॉर्टेज, नर्सीस शॉर्टेज आनी मेडिसीन थोडी शॉर्टेज हें आमकां आज कोण येयलें. सो हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सावर्डे मतदारसंघात सध्या गणेश गांवकार आमदार म्हूण आसा, पूण आतां येवपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आदलो आमदार दीपक पावसकरान सावर्डे मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लडोवपाचे जाहीर घोशणा केला. आमदार विजय सरदेसायच्या संपर्कात आसा अशें सांगतनाच आपल्या मतदारसंघातल्या उदरगतीच्या प्रश्नाचेरूय ताणें सरकाराक लक्ष केलें. पळयात. एसटी भाव भयणाक हो गोंयाक न्याय दिवपा जाय. हे 4 रिजर्वेशन त्यांनी मागिल्लो असेंब्ली इलेक्शनाक, हे तांकां दिवपा जाय. कित्याक ते आमचे खरे राखणदार. त्यांनी पयलीं मेहनत करून हे आमचे गोंय स्वतंत्र केल्लें आहा. तेन्ना डेफिनेटली 4 मतदारसंघ जे मागता आनी फुडें ज्यो तेंच्यो मागणी आसा त्यो सरकारान पूर्ण करपाक जाय. तशें हांव त्या दृश्टिकोनान पळयना, म्हाका फायद्यांतलो पळयना, पूण जंय म्हाज्या मतदारसंघाच्या जनतेक अन्याय जाता, आतां मिराबाबती विशय आसा, तो विशय बऱ्यापैकी सुटिल्लो आसा, लोक हॅप्पी आहा. कित्याक लोकांची जमण्यो लोकांनी त्यो घडयल्ल्यो, ती बागायती घडयल्ल्यो आनी थंय बरें त्यो मिराबाग गांव डिस्ट्रॉय जातालो अंधाऱ्यान, आनी सरकारान एक योग्य निर्णय घेतला तो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करून. दुसरो विशय आसा एज्युकेशनाचो, तो फळस काडटा पार्सेकर फूड, जे रेंडरिंग प्लांट जो घालून ते लोकांच्या हेल्थाचेर प्रश्न आसा, पोल्युशनाचेर प्रश्न आसा, त्या विशयाचेर सध्या ते विशय सरकारान म्हणजे गव्हर्मेंटान जे गव्हर्मेंट आसा त्यांनी सांगला आपूण तो विशय सोडटा. आतां बेगींतल्या बेगीन तेणी सोडपाक जाय. बाकीचे जे विशय आसा ते हांव जे आमच्या मतदारसंघाचेर अन्याय जाता थंय हांव सदांच फुडें आसतलो. आनी एक सांगू तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता, हें सरकार 2022 निवडून आयला, हें सरकार पूर्ण फेल आसा. हेंची पॉलिसी सारकी ना. म्हाज्या मतदारसंघाक गव्हर्मेंट माध्यमांतल्यान जी डेव्हलपमेंट वर्क घातली ती आज पर्यंत कंप्लीट जायना. इलेक्शनाक हांव आतां 2027 इलेक्शन येतलें असेंब्लीचें, तितून हांव कॉन्टेक्ट करतलो. आतां काँग्रेसचे हे तेंचे घरचो विशय आसा आनी तेंचे घरचो विशय जो हांवें उलोवप कितें येवची न्ही. म्हाज्या मतदारसंघाक म्हाजें काम लोकां पर्यंत पावपाचें काम म्हाजें जोरान आसा आनी लोकांचो म्हाका बरो प्रतिसाद मेळटा. आनी फुडलें इलेक्शन हांव इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करतलो. पार्टी विचार करता, चालू आसा. विजय बाब सरदेसाय बरें काम करता गोंयचे खातीर आनी म्हाजे बरे मित्र आसा. हांव विचार करता आनी फुडें म्हाजो प्रवेश जातलो ते पार्टीचेर हांव फुडें लोकांक म्हाज्या मतदारसंघाच्या लोकांक विश्वासा घेवन गोवा फॉर्स पार्टीच्या सिंबलाचेर हांव उबो रावपाचो प्रयत्न करतलो. पूण गोवा आमच्या मतदारसंघाचेर लोकांक विश्वासा घेवन मतदारसंघ जे ठरयतले ते प्रमाणे म्हाजो निर्णय आसतलो. पूण म्हाका इलेक्शन फुडलें लडोवप
हें गरजेचें आसा कित्याक म्हाज्या मतदारसंघाक गव्हर्मेंटाची जी डेव्हलपमेंट वर्क आसा ती पेंडींग आसा कित्या खातीर पेंडींग आसा हें उत्तर हांव फुडल्या इलेक्शनाक मेळोन फातोर्डा नव्यान बांदिल्ल्या SGPDAच्या होलसेल मार्केटाचें काम पुराय जावन लेगीत आजून मार्केट उक्तें करूंक ना. ते खातीर नुस्तें विक्रेते आनी गिरायकां मदीं नाराजगी पातळ्ळ्या. सद्याच्या बाजारात हळशीक आनी अपुऱ्या साधन सुविधा खातीर नव्या मार्केटाचें बेगोबेग उक्तावण करचें अशी मागणी विक्रेत्यांनी केल्या. जाल्यार मार्केटाचें उक्तावण करपाक कळाव जाल्ल्यान आमदार विजय सरदेसायान खर टिका केल्या. फातोर्डा वाठारांतले SGPDAचे होलसेल नुस्तें मार्केट आधुनीक सुविधांनी सुसज्ज जावन लेगीत आजून ताचें उक्तावण करपाक म्हूर्त मेळना. ते खातीर विक्रेत्यांनी आनी गिरायकांनी नाराजी उक्तायल्या. सद्याच्या बाजारात हळशीक आनी अपुऱ्या साधन सुविधां खातीर नव्या मार्केटाचें बेगोबेग उक्तावण करचें अशी मागणी विक्रेत्यांनी केल्या. तशेंच कांय दिसा पयलीं नुस्तें विक्रेत्यांनी आपले प्रश्न मांडले उपरांत मार्केट वाठारांतल्या रस्त्याचें डांबरीकरण केलें अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें. मात ही SGPDAची मालमत्ता आशिल्ल्यान उक्तावण केन्ना जातलें हे विशीं SGPDA अधिकृत म्हायती दिवपाक शकता अशें तांणी स्पश्ट केलें. सगळे आयले नुस्तेकार माझ्या म्हऱ्यान तेले बिले सगळे येऊन मेळिले म्हाका फूल हॉटलिस्ट करून गेला PWDन केला हॉटलिस्ट आमी थंय आतां हाचेच उदक आनी रेबो बिबो कांय जावपाना नुस्तेकारांक म्हणजे बरें मार्केट फूल फ्लेश चालू जालें चलता तें चलता. हांव मार्केटाचो ऑथॉरिटी म्हाका ना हांव ताजेर कॉमेंट करना. म्हाका लोकांचो डिमांड आशिल्लो तो हांवें फुलफील केला हॉटलिस्ट करून दिता. आयज होलसेल फिश मार्केट सावथ गोवा आहा ती आमगेली हें आतां आमी आयकलां पब्लिकान रिक्वेस्ट करून SPDA मार्केट आहा ती हिंगा PWDन दामोर घायन हॉट मिक्स बी घालून बरें केलें म्हणून आनी सगळी घाण जाताली व्हेरी न्युसेंस आमचे लोक नॉर्थाचो सावथाचो लोक येता एकदम लोक घाण जाताली त्रास जावपाक भितर सरपाक भायर सरपाक आनी हें केलें तें बरें आहा PWDन. हांव म्हणटा हें आतां होलसेल फिश मार्केट आहा अंडर SPDA ती तें जबरदस्त बेगीन बेगीन तयार रेडी करपाचें आनी थिंगा लोकांक थिंगा कन्विनियन्स जावपाचें आनी फिश मार्केट चालू करपाचें. हांव रिक्वेस्ट करता चेअरमॅन आहा तो दाजी सालकरानू हे बेगीन तयार करपाचें. आतां मकसद एटलीस्ट मोर देन 1 year जालें हे रेडी आहा जस्ट लायक हे व्हायट एलिफंट लायक हितू पयशे इन्वेस्टमेंट करून पब्लीक फंडू बेगीनचे बेगीन यूज करपाचें. आनी सांगपा म्हळ्यार कितें आहा आतां मस्किटो ब्रिडींग जाता हिंगा देर इज नो प्रॉपर ड्रेनेज एन ऑल आनी चोय हिंग चोयले हातून पडटलें ड्रेनेजूय ना प्रॉपर नाव पावस बी येवपा आहा आतां हिंगा. सो हांव रिक्वेस्ट करता गोवोरमेंट आतां बेगीन बेगीन तयार करून ही होलसेल फिश मार्केट ओपन करून आमच्या ऑल गोवा फिशरमॅनांकू बरी कन्विनियन्स फेसिलिटी मेळपाक. मजगतीं फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी SGPDAच्या होलसेल नुस्तें मार्केटाच्या उक्तावणाक जाल्ल्या कळावाचेर खर टिका केल्या. SGPDA मार्केट हो भाजपा खातीर ATM मशीन जाल्ल्याचो आरोप तांणी केला. मार्केट सुरू जाल्यार हे ATM मशीन बंद जातले ते खातीर उक्तावणाक कळाव करतात असो दावोय विजयान केला. होलसेल मार्केट म्हणजे BJPचे ATM जाल्लें आहा ATM एनी टायम मनी सो तें ओपन जावचेंच ना. तें अशें उरप म्हणल्यार तें ATM चालू उरप ओपन जावप म्हणल्यार ATM बंद जावप. सो तें ATM चालू दवरपा खातीर तें होलसेल मार्केटाचें उगडें जावचें ना अशें म्हाका दिसता. सरकार बदललो करून चेंज उगडें जावपाचें. गोमंतक TV खातीर फातोर्डेच्यान गौरांग प्रभू मलकार्णीकार. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गा कुशीक कोणे स्टॉलां उबारची न्हय अशें आव्हान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ह्या स्टॉला लागून अपघातांच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. अशा साबार घडणुकां लागून खुबश्या लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडलो. तशेंच रस्त्याचेर अतिक्रमण केल्ल्यान येरादारी खातीर धोक्याचेर थारता आनी महामार्गाच्या सोबीतकायेचेर वायट परिणाम जावपाक लागला अशें मुख्यमंत्र्यान हे वेळार उलोवप केलें. काल हांव पत्रादेवीच्यान पणजे दुसरे वटेंतल्यान पळय दिल्लो बारीक गाडे जे रस्त्याक तेकोन घालपाक लागल्यात ते घालूं नाकात. सॉरी कोणाकूय दिसता तो म्हाजो धंदो म्हणून बट त्या जाग्याचेर जी गाडी रावता ती कितें घेवपाक फाटल्यान येवपी स्कूटरवालो त्या गाडयेचेर मारता आनी तेजो जीव वता. हांवें 3-4 जाग्याचेर पळयलें की बारीक बारीक गाडे उबे करपाक लागला. एक म्हणजे ते दिसपाक बरें दिसना. दुसरी गजाल लोकांचो जीव घेवपाचें तें एक माध्यम आसता. आतां पर्यंत आमचें पळयता की हे एक्सिडंट हे ह्याच गजाली खातीर जाता. त्या खातीर म्हजी रिक्वेस्ट आसा की अशा पद्दतीचे गाडे जे आहा पळय न्हू हे रस्त्याक तेकोन घालीत वचूं नाकात जेणे करून आमचे रस्तोय बी हो दिसपाकूय वायट दिसतलो आनी आमकां तो ग्रीन कॉरिडोर टायप दिसपाक जाय. आनी ग्रीन कॉरिडोर दिसपाक जाय आसत
जाल्यार ही 10 लाख झाडां आमी येता त्या 3 म्हयन्याच्या भितर आमी सगळे जाण लायतले. राज्यात भटक्या गोरवांचो प्रश्न वाढत चल्ला. वेर्णा वाठारात राती कडेन एक भिरांकूळ अपघात घडलो. वेगान धांवपी अवजड गाडयेन 6 गोरवांक नेटान धपको दिल्ल्यान तातूंतल्या 5 गोरवांक आगताक मरण आयले जाल्यार एक गाय गंभीर जखमी जाल्या. या प्रकरणात वेर्णा पोलिसांनी ड्रायव्हराक ताब्यात घेतला आणि फुडली चौकशी सुरू केल्या. दवल्ले रुमडामोळ वाठारात बेकायदेशीर फास्ट फूड स्टॉलाच्या फाटभुंयेर निर्माण जाल्ले कायदो आनी सुवेवस्थेच्या परिस्थिती उपरांत मायना कुट्टरी पुलिसांनी संबंधीत विभागाक कारवाये खातीर पत्र बरोवन ह्या प्रकरणाची चौकशी करून कायद्या प्रमाण योग्य कारवाय करपाक सांगला. मजगती दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाय हांणी ही परिस्थिती पुरायपणान नियंत्रणात आशिल्ल्याचे सांगले. 2 व्यक्तीं मदीं जाल्ल्या किरकोळ वादांतल्यान हो प्रकार घडिल्ल्याचे पुलीस अधीक्षकान स्पश्ट केले. तर एक मायनर स्कफल जाल्ली बिटवीन मिस्टर रेडकर आणि सलमान आणि ते स्कफल जाल्या उपरांत ताका प्रिव्हेंटीव अरेस्ट केल्लो मिस्टर सलमानाक आणि रिलीज ऑन बॉन्ड बाय SDM. ताचो फॉलो आउट इज दीस कॉल गिवन बाय बजरंग दल. दुकान बी काय फोडूंक ना, ते मायनर ऑल्टरकेशन जाली. जेवणाचे मेनू काडा वचून इश्यू जालो आणि ताचे मायनर स्कफल जाली बिटवीन बोथ ऑफ देम. सर तुम्ही लॉ अँड ऑर्डर खातीर कितें पुलीस फोर्स बी घाला? एडिशनल फोर्स डिप्लॉय केला कारण आज तांच्यांनी कॉल केल्ले सगळ्यांनी येवचें म्हणून त्या प्लेसीचेर. सो ते प्रिव्हेंट करपाक पुलीस डिप्लॉयमेंट केल्लो आसा. मॅजिस्ट्रेल ऑल्सो अरेंजमेंट केल्ली आसा. मॅजिस्ट्रेट SDMाक कळिल्लें आसा. सिच्युएशन विल बी अंडर कंट्रोल. नॉर्मल. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.